जे वोट आसा ते आमी सार्थ ठरयतले. तुमची जी अपेक्षा आसात आमच्या कडल्यान पंचायत मंडळ म्हणून ती पुरेपूर पूर्ण करपा खातीर आमी 5 वर्सां प्रयत्नशील आसतले. प्रत्येक गांवांत आमच्या 3 गांवांनी आनी प्रत्येक वॉर्डान खंयसरच कांयच भेदभाव न करता आमी प्रत्येक वॉर्डान आमचें काम जें आसा तें पावयतले. आनी हे सगळें करता आसतना एक सक्षम नेतृत्वाची गरज आसता ती आमी दिवपाचो प्रयत्न करतले. आमकां आशिर्वाद आमच्या आमदाराचो आसा तसोच भारतीय जनता पार्टीचो एक कार्यकर्तो म्हणून आमी हे कार्य फुडें व्हरतले आनी निर्विघ्नपणे आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत जे मुख्यमंत्री आसात तांच्या नेतृत्वा सकयल गोवा राज्य स्वयंपूर्ण जाता आसतना प्रगतशील जाता आसतनाच आमचोय गांव आमची पंचायत स्वयंपूर्ण जातली प्रगतशील जातली अशें कार्य आमी लोकां फुड्यान घेवन वयतले. एक बरो अजेंडा घेवन लोकां फुड्यान आमी दवरतले आनी निश्चितपणान हे पूर्ण करपा खातीर आमी बांदील आसतले. माजी नगराध्यक्ष विद्यमान नगरसेवका आणि तुमचीच भयण आयज हांगा परसकडे ग्रामपंचायतीन सरपंच जाता. कितें दिसता एकंदरीत? भयणी पेक्षा हांव अशें म्हणन की ज्या पद्दतीन आमच्या आमदारान माननीय प्रवीण आलेकरान जे महिलां खातीर खास करून निशा हळदणकर किंवा इतर पंचायतींनी आसतली महिलां तेंच्या खातीर आज प्रोत्साहन दिवंक तांकां आज सरपंच किंवा पंच हांकां ह्या नात्यान फुडें काडलेले आसा. तशेंच वायस चेअरपर्सन हांगासर सिद्धी आसा तेंच्याय कडल्यान इतलीच अपेक्षा दवरता की तुमी जे एज्युकेशन तुमचे कडेन जे नॉलेज आहा ते बऱ्या पद्दतीन तुम्ही वापरून ही जी पंचायत जी आसा विविध भाशेचे समस्या आसतली पण प्रामुख्यान तुम्ही सगळे जे पंच आसा बसून जे कितें डेव्हलपमेंट आसा किंवा इतर गोष्टी आहा ते तुम्ही साध्य करतले हेच्या बद्दल ती मात्र शंका ना. पण इतलेच लक्षात दवरा किंवा तुमकां एक ह्याच माध्यमांतून एक मेसेज दिवंक सोदता की आज हे तुम्ही पंच जाल्लेले आसा ते प्रवीण आलेकराच्याच सहकार्यान जाल्लेले आहा आणि त्याच बरोबर प्रत्येक वॉर्डाचे विभागाचे जे नागरिक आसा हेंच्या आशिर्वादान आज तुम्ही हो स्थान मेळ्ळो आसा. फक्त इतले लक्षात दवरा की जे तुम्ही काम करतले हे लोकांच्या हितचिंता खातीर आसतले आणि ह्याच उद्देश घेऊन आज तुम्ही फुडें वचा आणि तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. धन्यवाद. म्हजें नांव सुजाता सुरेंद्र ठाकूर. हांव त्या वेगवेगळ्या पंचायतींच्या म्हाका सगळ्यांचो म्हणजे म्हज्या मेंबरांचो सगळ्यांचो जसो पंच मेंबर सगळ्यांचो पाठिंबो मेळोन तेंच्यांनी म्हाका सरपंच अनपूच आणि माझे हेच की सगळ्यांक घेऊनच हांव हे काम करतलें. सगळं म्हणजे आमच्या पंचायतीचो विकास करतलें जावं आमच्या सगळ्या गांवांचो विकास करतलें हेच माझे ध्येय. आमदार तुमचे कडेन आयले आमदार यांचो तर सपोर्ट पयली न्हू आमकां आनी तेंच्या कडेन तांकां मेळोनूच आमी करतले ना सगळें आसा. ओके सरपंच उलय. नाव दामोदर रामा नायक नगर पंचायतीक डेप्युटी म्हणून सगळ्या पंचांनी म्हाका सपोर्ट केल्लो आहा आनी इलेक्ट करून दिल्लो आहा तांकां पयलीं धन्यवाद. आनी तशेंच आमचे आल्लेकर सर तेंच्यांनी सुद्दां सपोर्ट आमकां बरो करून सगळी पंचायत फॉर्म केल्लेली आहा आनी सगळ्या मेंबरान मेळून सगळ्या वॉर्डाचो विकास करपाचो हेच आमचो ध्येय आसतलो. दिल्ले की एक सरपंच पद म्हटलं एक व्हडली पद खबर आहा कळ्ळें. आनी आमचे हेंच्यानी आमकां बरो प्रतिसाद दिलो आनी बरे सामके स्ट्रॉंग जाले आनी म्हटलें एक बरें रावन एक काम करपाचें म्हाजें हें आसा तो हांव काम करतलो. ओके. आनी तशें कांय ना आमकां बरें दिसलें आमदार येयलो ताका जाय तशें जालें. थँक्यू. इलेक्शन जालें की अनपूच जालें? इलेक्शन जालें. कितले 5 अधिक 4 पंचायतीन येयल्लो आसा आनी आयज आमची इब्रामपूर पंचायत ही बिनविरुद्ध ही जाल्ली आसा. आयज 9 पंचायतींतल्यो 8 पंचायती आमच्यो बिनविरुद्ध आसा आनी एक आमची इलेक्टेड दारगळची आनी ती बी आमचीच आहा. तितून 5-4 आहा. 5 आमची आहा 4 ऑपोजीट आहा. पूण ऑपोजीट आहा ते ऑपोजीट आमचेच मनीस तेंची कामां जातली. तेंच्यांनी अशें म्हणचें न्हू की तेंची कामां जावची ना. आयज इब्रामपूर एक खूब वर्सां हांगासर पूर येतालो ताका लागून हांवें तियारी वचून तांकां सांगलेलें कितें आमच्या ह्या गांवांत एवरी टायम ते उदक सोडटाले पळय लोकांक ते त्या पयलीं इंटमेशन दिनासलें ताका लागून तेंच्यांनी ह्या फावटी खूब बरें काम केल्लें आहा. तांकां थँक्स म्हणटा. आनी तशेंच आयज आमच्या इब्रामपूर गांवांत हांवें स्टार्टिंगूच येयल्लो तेन्ना म्हाजें काम इब्रामपूरसूनच स्टार्ट जाल्लें. हांव जेन्ना इलेक्शनाक येयल्लो तेन्ना इब्रामपूरसूनच हांवें स्टार्ट केल्लें काम आनी म्हाका प्रतिसाद खूब आसलो. आमचो अशोक
अशोक भाई तो मुन्ना असे सगळे जाणांनी म्हाका मेळोन आयज खूब साथ दिलो, कित्याक हांव त्या टायमाचो हें केन्ना विसरचो ना. ताका लागून आयज हांवें म्हाजोय सपोर्ट तांकां दिलो. म्हाजो सपोर्ट हो सगळ्यांकूच आसतलो, तशें चिंतचें न्हू कितें हांव वेंचून लोकांक काडटा तशें ना. कित्याक म्हाजो हें आसतलो आख्ख्या गांवाचो डेवलप, तशें ना हांव लोक वेंचून काडचो ना. फकत म्हाजो हें आसतलें डेवलप. आयज हे लोकांक आयज इब्राहिमपूरच्या लोकांनी हेंचेर विश्वास दवरलेलो आसा. हांव सदांच म्हणटालो कितें आमकां न्यू फेस दियात तुमी डेवलप करपाक, आनी गांवचें डेवलप जातलें न्हू ते न्यू फेसूच जाय. कित्याक जे 20 वर्सां 25 वर्सां हेंच्यांनी कितेंच करूंक ना. आयज 20 वर्सां हांगासर राज्य करून गेले आनी 20 वर्सां हांगासर खूब जाणांनी हांगासर पंचायतीन रावन एकूय कामां करूंक ना. ती कामां घडची ना. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.